शिरोडे धनसडे तोल्ल वाठारांत बंद पडिल्ली चिऱ्यांची खण सुरू जाल्ल्यान थंयचे लोक तिडकल्यात। खणीक लागून घरांनी धुल्ल भरता। भुरग्यांक कसलीच सुरक्षा ना अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या। वर्स 2010 ती खण बंद पडिल्ली। 15 ऑगस्टासावन ती परत सुरू जाली। सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन कागाळ केल्या पूण कोणूच कानमनार घेना अशें लोकांची कागाळ। सगळे लोकांक खणी बंद जाल्ल्यो जायो, कारण त्या खणी उदक भरले ते पळयत भुरगीं येवन फातर उडयतात। आमी ना ते पळयता भुरगीं हे खणी उडी मारता, उदक न्हांवतात। त्या पाड्या उदक न्हांवन आतां कितलेशेच आमगे भुरगे पळय इस्कॉलाक वचपाचें बंद। थंडी दोतोरागेर गेल्यार दोतोर म्हणटा तांकां हेजें उदका रिएक्शन जालां। सांगलें आमगे आयकोपा तयार ना की त्यो खणी बंद कर म्हूण सांगलें। हेजे दिसाक बरें तापता ते दिसा धुल्लान तर ना, घरान तर सगळे कपड्यांचेर तशें आयदनाचेर सगळे वयत आमगे घोवाक कामां वयता। गव्हर्मेंट जॉबाचेर कोण ना हांगा, सगळीं ते डेली वेजीसाचेर आहा। आनी जर 1-2 दीस सुटी मारल्यार हेंचे फुडें नासल्यार आमगे तो पेमेंट सुद्दां पडना आमकां। ते हेंचे फाटल्यान नाचप की थंय नाचप। म्हाका दिसता कितें आतां गव्हर्मेंटान ते फुडें सरून आमकां कितें हेल्प केल्यारूच अशें जावपा ना। कित्याक आमी गव्हर्मेंट सर्वंट न्हू, पण बारीक मनशां म्हणून ही सगळीं आतां फाटीं सरता जाले। पुलीस बी कांय फायदो ना, एक्शन घेवपाक मागना सुद्दां। आमी तेची झुजलाय बीजेपी साठी, पण बीजेपी गव्हर्मेंट येवन सुद्दां आमकां हेंच पळोवपा मेळटा जाल्यार आनी कितें उरला। पण आमकां आतां कितें जाय तें चालू नाका, आमकां बंद जाय। एक फावटी बंद केलें बंद आसपा जाय न्हू। आयज केलां तें सगळ्या दिलां, इवन पंचायत दिल्या, कलेक्टर दिला, मामदार दिला, पोलिसांय दिला, मायनिंगा दिलां। एक फॉर्मेलिटी सुद्दां ताणें आयज केली ना। आमकां उतराचें सांगलें ते फोनाचेर लायट मागीर पर्सनली ती पेपर पावल्या ते असो आमकां सांगलें ताणें। मडगांव कलेक्टरेटा मुखार नवेच बांदिल्ले हॉटेलाची हायवे वेल्या गाडयांक आडखळ जाता। हॉटेलांत यो वच करतले लोक गाडयो हायवेर वा फुटपाथार दवरतात। हॉटेलाचे मजलेय वाडयल्यात। लोक म्हणटात नवे मजले बेकायदेशीर। कागाळी उपरांत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हॉटेलाची पळोवणी केली। बिल्डींग रेजिडेन्शियल पूण ऑक्युपन्सी घेतल्या, मात केल्या कमर्शियल असो आरोप हे एनजीओन केला। Complaint is there that we have verified and our report to the higher authority. On this side, on the northern side here, this is supposed to be a dead wall. But inside of that wall, there are open windows. Then this is supposed to be a this thing to the access to the rear, where it is converted access to the rear, where it is converted into shops, it's converted into restaurant. The second floor is supposed to have slopey slab. It is having now a flat slab, and a third floor has been built. The entire construction has been given license for residential use, but the entire building is been converted into for commercial use. Second, aware that even the footpath is not spared. Parking is done on as well as on the main road. We have made a number of complaints. SPD has come and inspected the site somewhere last 15-20 days back. But till today, SPD has not taken any action. Now we have called the municipality. We are giving an ultimatum of the municipality within 15 days. If action is not going to be taken by the municipality, sit on the road and resort to Rasta Roko. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाच्या डेव्हलपमेंट सेंटरांनी फुटबॉलाचे धडे घेवपी 650 वयर भुरग्यांक आतां रायझिंग स्टार्स सर्तींतल्यान नेट मेळटलो। मोबायल फोन सर्व्हिस दिवपी वोडाफोन कंपनीन ही सर्त पुरस्कृत केल्या। फुडल्या म्हयन्यात सर्त सुरू जातली, ती फेब्रुवारी मेरेन चलतली। Football fever in Goa is something which we are very keen to associate with. This journey for us started with GFDC way back in December last year, when along with them we inaugurated the first development center which they opened in Valpoi, which was really to develop the community football experience and train and support the local children there to be able to take on the sport and to really enjoy it, as well as providing the platform to be ready for further competition. This festival will be conducted from the 1st of September, where we'll be inaugurating the festival across the 6 centers: Valpoi, Sulcorna, Benauli, Navelim, Aldona, Kandepar, and of course the sub-center, girls sub-center that we have at Moira. So actually it will be at 7 places, but Aldona, Moira come under one center. We are having tournaments in 4 categories: under 10 and above 10, boys and girls. And the winners, the 2 best teams,
from each center qualify for the inter-center tournament, as Smith told you. Somewhere in November, once we finish the intra-center league, we shall start the inter-center league. It's not a knockout tournament. It is a league festival. And as per FIFA guidelines, it is focusing more on the children enjoying the game, having fun, at the same time giving them a competitive edge. पणजेच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. बुधवारा एका खबराचित्रांत भारताचो चुकीचो नकाशो दाखयलो हें एका प्रुडंट पळोवपी जागरूक व्यक्तीन आमचे नजरेक हाडलें. हे चुकी फाटल्यान आमचो कसलोच हेतू नाशिल्लो आनी ती चूक आमी जाणून बुजून करूंक ना. हे चुकीचो आमकां खेद आसा. अशें परत घडचें ना हाचें उतर आमी दितात. ही गजाल आमचे नजरेक हाडली म्हूण उपकारी. प्रुडंटाच्यो खबरो अश्यो बारीकसाणेन पळोवप्याचे आमी उपकारी. इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.